नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज जे आमच्या स्पेशल गेस्ट आसात ते जावन आसा प्रसिद्ध कलाकार अक्षय अमरेश नायक. ह्या इंटरव्यूसून आमकां त्यांचं बालपण कसं आसलें, कॉलेज लायफ कशी आसली किंवा ते सिंगिंगान नाटकांनी त्यांचा प्रवेश कसो जालो ही फूल तेंची आमकां जर्नी कळटली. नमस्कार भाई. नमस्कार. भाई आमकां न्ही तुमचं स्टार्टिंग बालपण आयकपाक जाय कसो आसलें तो. बालपण म्हटल्यार माझे आख्खें बालपण जे आसा पळय ते म्हजे मामागेर जालें. म्हजो मामाचो गांव म्हणजे सोनशी. सत्तरी तालुक्यान एक सुंदरसो गांव आसा सोनशी आनी थंय हांव स्टार्टिंगच्यानूच शाळा, म्हजें स्कूल, शाळा थंयच शिकलो. मागीर होंडा हायस्कुलान 5th-6th स्टँडर्ड केलें. तेजे उपरांत मागीर हांव फोंड्या पावलो. शाळा खंयची आसली तुमची, मातशी शाळेची जर्नी मातशी सांगा. शाळेची जर्नी म्हटल्यार हांव सोनशी शाळेन शिकला आनी हरवळ्या शिकला. हय. शाळेन अशें रँकर अशें टायप आसलें काय शिक्षणान ना. सुद्दां? हांव शाळेन म्हटल्यार हांव झिरो. हां. सामको. शाळेन म्हटल्यार कशें आसता, मनशाची ब्रेन न्हू शाळेंतल्यानूच नासता. हां. तो 10th जाले काय केन्ना डेवलप जावपाक शकता तेजी ब्रेन. अशें आसता. हांव शाळेन सामको ढ. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार शाळेंतल्यानूच म्हाका एक्टिंग आनी सिंगिंगाची आवड. म्हाज्या आवयक जाय आसलें हांव डान्सर जावपाक. ओके. कळ्ळें. तिका जाय आसलें हांव कितें तरी फुडें डान्सिंगूच तेच फिल्डार. पूण म्हाका डान्सिंगेन आवडूच नासली. ती म्हाजें नांव गॅदरिंगेन घालताली शाळेच्या हितून. म्हाका शिकयताली. एकदां आनी अशें जालें म्हाका फूल डान्स शिकयलो. लास्टाक म्हाज्या भयणीक तो डान्स करचो पडलो. अशें जालें हें. आनी जालें. मागीर हांव रेंदेर जाल्लो. हें केल्लें हांवें आनी रेंदेराचें हें केल्लें हांवें केन्ना हांव 2nd स्टँडर्ड आसलो शाळेन. तेजे उपरांत अशें गेलें की म्हाजे घरान म्हाजे मामा, म्हाजी आवय, मावशी सगळीं म्हटल्यार ती सिंगरूच. मेन सांगपाचें म्हटल्यार म्हाज्या माचो बाबा आसलो पळय ते बरे गायक आसले. बिकॉज ऑफ फॅमिली तांकां सोडून ते आवट ऑफ स्टेशन वचोंक ना. ते सेजान कामाक आसले सोनशी. सो तशें जालें आनी तांकां तेंचे म्हटल्यार हें आसा पळय कॅरियर तेंचें हें म्हटल्यार हितून तें तांकां स्टॉप करचें पडलें. स्टॉप करचें पडलें. तशें जालें आनी मागीर तितून ते तेंचे हितून फॅमिलीन म्हाका खुबशे म्हटल्यार बरे दीस गेले म्हाजे. सो म्हाजें कितें तें होल एंड सोल मामाचेच फॅमिलीन. हय. आफ्टर 10th पर्यंत तुमच्या मामाला थंय गेले. मागीर हितून कशें पावले तुमी सिंगिंगान किंवा बाकीचे हे सगळे? फर्स्ट परफॉर्म अशें वेळेला केन्ना केले तुमी? हय. 7थाक हांव आल्मेदा हायस्कुलान जॉयन जालो. आनी होंडा हायस्कूल जो आसा पळय आनी आल्मेदा खूब डिफरन्स आहा. थंयसर म्हटल्यार भुरगे तो हे बिहेव वेगळो आसा आनी हांगा शहर न्हू. सामकोच म्हाका एडजस्ट जावपाक खूब टायम लागलो. दुसरी गजाल म्हटल्यार म्हाजे जे आजुनी हांव उलयता पळय ते म्हाजे सांखळेचे हे येता टोन. मातशी 70ची. म्हणून आजुनी म्हाका फ्रेंड म्हाजे हें करता. कितें उलयता रे तूं काय म्हणटा. फोंड्या रावन सुद्दां तूं थंयची कितें भाशा उलयता काय म्हणटा. म्हटल्यार आमच्या गोंयानूच कितले तरेची कोंकणी आहा. बरोबर. तशें नाटकान सुद्दां म्हाका खूब त्रास जाता आजुनी. मागीर जेन्ना हांगा पावलो तेन्ना हांवें आफ्टर आल्मेदा 10th पास आवट जावन हायर सेकंडरी म्हाजी जुवियम्स हायर सेकंडरी 11th-12th तेन्ना आर्ट्स घेतलेलें हांवें. तेन्ना करिक्युलर एक्टिविटीसान सामको हय. आनी स्पोर्ट्सान दुसरी गजाल स्पोर्ट्सान हांव जुडो खेळटालो. म्हाजो एक बरो इश्ट ऋषिकेश नायक. जुडोक तुमी केन्नाच्यान हाडले? जुडोन तेणी म्हाका व्हेलें ऋषिकेश सेवेंथ हांगार पावतकूच? हय. मागीर हायर सेकंडरीन जुडोन पावला. जुडोन हांवें तो ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट 11th आनी 12थाक बरो प्लेयर तो. आनी तेणी म्हाका व्हेलें यो रे हे स्पोर्ट्सान या. तेजे उपरांत 2016 स्टेट चॅम्पियनशिपाक हांवें ब्रॉन्झ मेडल मारलें. सो आफ्टर कॉलेज हांव म्हटल्यार हें जालें स्पोर्ट्साचें. मागीर सिंगिंगान म्हटल्यार म्हाका स्टेज मेळोंक नासली केन्ना. म्हटल्यार हांव केन्ना पार्टिसिपेटूच जायनासलो. आनी म्हाजे भितरूच कळ्ळें.
सो काराओके सुपरस्टार ऑफ फोंडा म्हणून एक कॉम्पिटिशन येयलें आनी ते हरीश तारीबाई त्यांनी दवरलेले यशिता आर्ट्स एंड इव्हेंट्स आनी थंय म्हाका एक स्टेज मेळ्ळी आनी हांव फायनलीक पावलो. राजीव गांधी कला मंदिर इतले व्हडले स्टेज म्हाका तेन्ना गावली आनी परफॉर्मन्स म्हजो जालो आनी जालें. थंयसर म्हाका ते कॉम्पिटिशनाक प्रमोद नायक गुळेलीचे प्रमोद नायक भाई त्यांनी म्हाका स्पॉट केलो तेंच्यांनी आनी म्हाका मॅसेज केली की आपूण प्रियाली इव्हेंट्स आपलो हे आसा आपूण चलयता सो तूं आपलो मेन लीड सिंगर म्हणून जावपाक शकता काय म्हणून आपूण इव्हेंट्साक आनी म्हटलें गूड ऑपॉर्च्युनिटी हांव खूश जालो. म्हटलें हय भाई शुअर म्हटलें तूं आपय म्हटलें हांव येता म्हटलें आनी तेंच्यांनी म्हाका खुबशे इव्हेंट्सांनी म्हाका हे दिले लायक बर्थडे लग्नाक थंय म्हाका प्रॅक्टीस जाली आनी प्रॅक्टीस सेशनूय जाताले आमचे ते जाले आनी मागीर काराओके सुपरस्टार ऑफ गोवा कॉम्पिटिशन जालें परत हरीश भाईनूच दवरलेलें तितून हांव परत फायनलीक पावलो ते जालें आनी रिसेंटली 2019 केन्ना तरी म्हाका रायबंदर एक कॉम्पिटिशन जाल्लें ऑल गोवा काराओके तितून म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. अंत्रुज कला अकॅडमी जो ग्रूप आहा आमचो तो आमकां आमी एक अरावंड 20 मोर दॅन 20 सिंगर्स आहा सो आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा व्हडले स्टेजीर परफॉर्म करपाक. एवरी इयर आमचो सुगमोत्सव म्हणून जाता बरे व्हडले कलाकार हाडटा आमी. फाटले फावट आमी व्हडले गजल गायक भीमराव पंचाळे आनी व्हडले गायक आनी कलाकार अमोल बावडेकर हांकां हाडलेले. सो ही एक आमकां बरी संद मेळटा अंत्रुज कला अकॅडमीचे माध्यमातून. म्हजे गुरू हितून गायन क्षेत्रांत श्री अजय नायक आनी हे जालें म्हजें गायन क्षेत्र. बाकी आनी म्हजें एक सॉंग कोंकणी सॉंगूय कंपोजिशन जाला ते हांव श्री हे आमचे एशली कोयलो हे एक बऱ्यांतले बरे गोंयचे म्युजिशियन सो तेंच्यांनी म्हाका म्हटल्यार सपोर्ट केलो आनी तेजे थ्रू हांवें ते सॉंग तयार केलें. सो म्हाका आनी कंपोजिशनां आसा म्हाजी रेडी सो ते फक्त करपा जाय तितून म्हाका खूब आयडिया मेळ्ळी. आनी नाटकाचे जे म्हाजी आवड नाटकाची जर्नी नाटकाची जर्नी जी आसा हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना जमले रे जमले नाटक हांवें पयलें आनी म्हाका इतलें आवडलें तितून जो लीड एक्टर आसलो नंदू म्हणून जाल्लो ते म्हाजे गुरू सद्याचे प्रशांत सतरकर गोंयचे बऱ्यांतले बरे एक कलाकार श्री प्रशांत सतरकर सर आनी तेन्ना हांवें इतलो आवडलो की नाटक प्रेमी सामको हांव जालो पूण म्हाका खंय संद मेळोंक ना कित्याक थंय त्या सायडीन संद तशी नासली. जेन्ना फोंड्या पावलो तेन्ना हांगाय कांयच ना नाटकान नाद हांव. फाटल्या वर्सा जेन्ना म्हाका म्हाजो इश्ट एक आश्विन गावडे बरो रायटर तो ओके तेणी म्हाका फोन मारलो रातचो 11 सुमार अक्षय म्हणलेलो आं सांग म्हटलें अश्विन म्हटलें अचानक हेजो फोन कितें तो म्हाजो हायर सेकंडरीचो क्लासमेट आनी कितें जालें अरे तेंचे संस्था सांगपा म्हटल्यार श्री विठ्ठल शांतादुर्गा कला मंच मुर्डी खांडेपार हो म्हाजो एक सामको असो परिवार आहा की हांव ते परिवारा पासून दूर जावपा म्हटल्यार पॉसिबलूच ना. इतले सामके बरे म्हटल्यार ते परिवारान लोक जे आमचे आहा पळय बरे. सो तेणी फोन मारलो म्हाका आनी म्हाका म्हणलेलो नाटक आमचें नवें येता तेंच्यांनी खूब नाटकां केला हेजे पयलीं म्हटलें हय रे मागीर कितें जालें आमचो एक आपूण रायटर म्हणलेलो आपले पयले नाटक बरयल्लें हांव म्हटलें आपल्याक म्हणलेलो एक कॅरेक्टर आसा भितर तो म्हणलेलो कोणूच सूट जायना म्हणलेलो कितें करूं आपणे सराक तुज्या बद्दल सांगलें आमचो मास्तर प्रशांत सतरकर डायरेक्टर तेंच्यांनी सांगलें की आपय आपूण ऑडिशन घेतलो आपल्याक आवडल्यार आपूण दवरतलो. ऑडिशन घेतलें सर म्हाका सामकें टेन्शन हांव ल्हान आसतनाच्यान तांकां इतलो मानपी सो तेंच्यांनी म्हाजें ऑडिशन घेतलें ऑन द स्पॉट एक एक्ट करपाक लायलो आनी
तेंच्यांनी म्हाका तो रोल दिलो. अश्विनाक सांगलें अक्षयाक आसूंदी म्हणून, आनी तो रोल असो आसलो, जाणट्याचो रोल, लुडबो उलयता आनी सामको मस्त. म्हटल्यार एक एक गांवांत आसता न्हू, जाणटे मस्तेपणा करता, हेजे वचोन तेका सांगप, तेजे वचोन हेका सांगप, असो रोल. म्हाका अश्विन म्हणलेलो पळय रोल असो आहा, तूं जितलो बरो करतलो तितलो सोंपतलो. आनी ते नाटक इतले बरे गेले. टोटल 33 शोज जाले. आनी स्पर्धेक तेका दुसरें प्रायज गावलें. आनी ते नाटक खरेंच म्हाका एक अनुभव, इतलो बरो अनुभव आसा की हांव विसरपाक शकना. खरें तर बरें जालें. आनी तेजे उपरांत आतां जें आमचें नाटक चालू आहा तें रुची ऑल द बेस्ट, तुमकां खबरूच हय. आहा. सो ही जाली जर्नी म्हाजी नाटकाची. आनी की हेज्या भायर तुमचो प्रसंग कसो कितें आसलो, हेज्या भायली जर्नी? हेजे भायली म्हटल्यार बाकीचे सगळे ओके आसले, नॉर्मल. म्हाका घरा कडल्यान बीन सपोर्ट बरो गावलो. आनी फ्रेंड्सांचो जाल्यार सपोर्ट सदांच म्हाका आसा. केन्नाय कोणाकूय फोन मारलो असो असो पावतात म्हाका. तुमी जर्नी म्हणजे पिलर्स म्हटल्यार अशे कोण आसतले? जर्नीन पिलर्स म्हटल्यार म्हाजो आजो, मम्मीचे बाबा, तो एक तेंच्यांनी म्हाजेर हात दवरला अशें हात दवरलात. आनी दुसरें म्हटल्यार म्हाजो एक मामा आसलो, तो कमी एजीन एक्सपायर जालो. तेजो म्हाजेर खूब जीव, खूब म्हटल्यार खूब. आनी ते कमी एजीरूच ट्रक चलयता आनी तेंचो एक्सपायर जालो. आनी मागीर तेंचो खंय तरी म्हाजेर एक हें आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार म्हाजे मामा आसा, 2 मामा, मावशी आसा. तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी तेंचो म्हाजेर आशिर्वाद आसा. आनी आतां जे म्हाजे गुरू आसा, संगिताचे बाबतीन जावं, खेळाचे बाबतीन जावं, नाटकाच्या बाबतीन, तेंकां हांव केन्नाच विसरूं शकना. आनी म्हाका हे फिल्डान कोणी जे म्हटल्यार यो रे, तूं तुजे कडेन जाता न्हू, आमकां खबर आहा तुजेर विश्वास आहा आमकां, ते म्हाजे इश्ट जे म्हाका घेवन गेले पळय, तेंकां हांव केन्नाच विसरपाक शकना. आनी असो एक प्रश्न येता की इफ तुमी हांगार नाशिल्ले जाल्यार खंय आसपाचे? आनी तुमी खंय आहले, म्हणजे खंय चिंत्ताले तुमी हांगार नाशिल्ले खंय आसपाचे अशें? फिल्डान नासलें जाल्यार काय सांगूं शकना खंय आसलो. हांव 2015 जेन्ना म्हाजें ग्रॅज्युएशन सोंपलें तेन्ना हांव जॉबाक लागलो मार्केटींग एग्जिक्युटीव. तुका जर कितें आवडना न्हू तें करूंक जायना. हांव गेलो, म्हाका कांय आयडियाच ना, आनी व्हडल्यो गाडयो सेल करपाक हांव बेजारलो. हांवें जॉब एका म्हयन्यान न्हू 20 दिसान जॉब सोडलो. तेजे उपरांत सांगपा गजाल म्हटल्यार इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आहा तितून कमिशनर नवे अपॉयंट जावन येयल्ले TDS सेक्शनान, अभिजीत पाटणकर म्हणून IRS ऑफिसर. तेंकां पर्सनल टायपिस्ट जाय आसलो. सो हांव गेलो आनी तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना बसयलें आनी काम करून मैं इसको लेता हूं रहने दो म्हटल्यार म्हाका बसयलो आनी हांव तितून कामाक लागलो. कळ्ळें? इन्कम टॅक्सान म्हटल्यार म्हाका कसो हांव सिलेक्ट जालो म्हाकाच खबर ना. आजून पर्यंत इंटरव्यून हांव केन्नाच फेल जावंक ना. आजून पर्यंत इंटरव्यून हांवें जितली प्रायवेट नाल्यार गव्हर्मेंटची इंटरव्यू दिला पळय, पासूच पास. म्हाका खबर ना अशें कित्याक. दुसरी गजाल, हांव जेन्ना इन्कम टॅक्सान कामाक आसलो तेंचो पर्सनल टायपिस्ट आनी डेटा एंट्री ऑपरेटर हांवें 2.5 वर्सां काम केलीं. तेन्ना थंयचे इन्स्पेक्टर जे आसले पळय ते म्हाका सपोर्ट करताले. सेंट्रल एग्जामी दी सेंट्रलाची, आनी म्हाका तुका कितें कळना जाल्यार आमचे कडेन यो, आमी तुका दाखयता, शिकयता. अशें करून ते म्हाका शिकयताले. हांवें खुबशी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एग्जामी दिली. तितून खंय तरी एक 10 मार्क 5 मार्का खातीर हांव असो हें जालो, मिस जालो. आनी मिलिटरी हॉस्पिटल पणजे थंय एक जॉब येयलो, डिफेन्स सिव्हिलियन काडलेले. थंयसर हांव गेलो आनी
इतलो म्हाजो स्टडीन भितर गेल्लो हांव. थंयसर हांव एग्जाम दिवन फर्स्ट, मेरीट फर्स्ट. म्हाका खबर ना, म्हाका अपॉयंटमेंट लेटर येयलें. हांव आबूज कितें करपाचें कांय कळना. मागीर एडवायस घेतली जे डिफेन्सान आसता तेंच्यांनी म्हटलें हो चान्स सोडूं नाका. कित्याक जॉब इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुजी जी पॅशन आसा पळय म्युजीक कला तेका तुका कोण अडोवपाना. तें तूं कर, सायड बाय सायड कर. बट जॉब एक इम्पॉर्टंटूय आसा. सो तूं चल. हांव गेलो फ्रेंडां कडल्यानूय हांवें विचारलें. ते म्हणलें तूं चान्स सोडूं नाका, चल तूं. आनी हांव गेलो आनी हांव सद्या थंयसर जॉबाक आसा डिफेन्स सिव्हिलान, सेंट्रल गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून. आणि अशें एक आतां एक युवा आसा डिफरंट कलेन आसा तुमी आनी कलाकारूय आसा. सो एक भुरग्यांक एडवायस दिवची म्हटल्यार कशी दिवपाक शकता. म्हणजे कोण कलेन येवपाक शकता किंवा नाटकान येवपाक शकता किंवा सिंगिंगान येवपाक शकता. तांकां एक एडवायस तुमच्या कडल्यान वयची म्हटल्यार कशी आसतली? एडवायस दिवपाक म्हटल्यार तुमी न्हू केन्नाच होप हो सोडूं नाका. हांव म्हाजें सांगता, म्हाका घाम गळयल्या शिवाय म्हाजें काम जायना. खंयचें काम आसूं, जर म्हाजें घाम गळयला जाल्यारूच तें काम जावंक जाय, नाजाल्यार तें म्हाजें काम कशें जायना. दुसरी गजाल, केन्नाच बापायच्या नांवारसून तुमी केन्ना फुडें सरूं नाका. म्हाज्या बापायन करून दवरला, आपल्याक कित्याक पडला अशें केन्ना. हो मनीस केन्नाच सक्सेसफूल जायना. हांव झिरोंतल्यान स्टार्ट करतलो. तेणी कितें करून दवरला तें आसूं, आज्यान कितें करून दवरला तें आसूं, हांव झिरोंतल्यान स्टार्ट करतलो आनी कितें तें हांव म्हाजें नांव कितें तें शायन करतलो. हे जे कोण थिंकींग घेवन फुडें वयता पळय तेच सक्सेसफूल जाता. म्हाजें मत अशें आसा. हेजेर जर कोण कॉन्ट्रोवर्सी जर करता ती दुसरी गजाल. बट म्हाजें मत तशें, कोणाक पडटा जाल्यार पडटा. भाई आमचो एक शेवटचा प्रश्न असो की इंटरव्यू जाली पळय, एक हॉनेस्ट रिव्ह्यू दिवचो. कितें आसतलो हॉनेस्ट रिव्ह्यू? सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार बाब कौशल पत्की आनी आमचे गणेश पाटील हेंचे खूब मना काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी खरें म्हटल्यार आयज खूब खूश सो दिसता कित्याक की म्हाजो पयलो मुलाखत आजून पर्यंत केन्ना जावंक ना. आनी हे जो इंटरव्यू जो आसलो पळय खूबच बरो आसलो. आनी दोगांयनी बरोच सपोर्ट केलो, क्वेश्चनींग आन्सरींग. खरेंच बरें दिसलें. देव बरें करूं. तुमच्या जर्नीसून भाई खूब कितें शिकपाक गावलें आमकां, किंवा कोण येवपाक आसा सिंगर तांकां एक एडवायस गावतली. सो तुमी तुमची जर्नी सांगल्या बद्दल खूब खूब बरें धन्यवाद. थँक्यू.